सगळी उभी राहूया आणि या निकाकी उका दिवंक आमी गायन घेवया I3 पेज 116. देवा सोलो हांव पयस गेला आतां तोरी लागीं सोडता पदका वाटो जायत्यो चोला आतां तोरी परतून येता जायतीं वर्सां पातकांत भोंवला आतां तोरी ओळखून घेता बापोयणाचेर पातो केला आतां तोरी माफी मागता ल्हान व्हड पातोक हांवें केला बोगोस म्हूण हांव आतां मागता पातोक मोशें भितर रिगला पातका दुखोवन आतां दवरता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. बोगाळ बाबडीनो आयज सावन पवित्र सभा पिराचीत काळ सुरू करता. 40 दिसांची लांबडीक तयारी आमचें जिवीत नसरूंक आमचें जिवीत बदलूंक आमच्या जिविताचेर लक्ष घालुया. आमी कसलें जिवीत जियेता आमी देवा लागीं आसा वा आमी देवाक पयस दवरलेले आसा आमी जिवितान बरें करता वा आमी वायट आदारता जिविताचेर लक्ष घालून आमचें जिवीत बदलूंक नवीं मनशां जावूंक ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा प्राचीत काळाच्या पवित्र उपासा वरवीं क्रिस्त जिणेची सेवा सुरू करूंक आमकां बळ दी. हे बरी आत्मीक दुस्माना लागीं झूज माणसाक आमच्यो वायट वंडावण्यो आमी दोमावंक पावूं. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेचे एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या ससना. आमेन. जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. आजुनूय सर्वेस्पोर अशें म्हणटा उपास करून रुदन करून हासका सुस्का सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान मोजेशी परतून येयात. तुमची आंगोस्त्रां न्हय तुमची काळजां पिजात आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाशी परतून येयात. कित्याक तो मोवाळ आनी काकलुतसार व्हडे सोंसणीकायेचो आनी दोयाल काळजाचो खास लायल्यार पर्यान आपुणूच चुचुत्ता. कोण जाणो जायत तो घडये तुमचेशी वळत आनी काकलूत दाखोवन तुमकां भोगशीत आनी आपणा फाटल्यान आशिर्वाद दवरून वचत आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाक समर्पूंक एक दान आनी पिणें दवरीत. सियोनांत एक तुतुरी वाजोयात एक पवित्र उपास फरमायात. जमात भरात पुर्चीक एकठांय करून एक पवित्र सभा भरून हाडात. जाणट्यांची जमात भरात
भुरग्यांक एकठांय करात दुदाच्या बाळकांक पर्यान न्हवऱ्यान आपली न्हिदपाची कूड सोडची आनी व्हंकलेन आपली लग्नाची भास आंगणा आनी वेदी मोदें याज्ञिकांनी सरस्पराच्या म्हणयाऱ्यांनी रुदोस्पराचें उतर आमचो जबाब आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता सगळीं म्हणुया आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता काकलूत सारा देवा काकलूत करून दाखय भोव कोणवाल्या देवा गुन्यांव पुसून उडय पातकाची खोत धुवन म्हाका नितोल तूं कोर रेबांतलो काड म्हाका निर्मोल करून दवर आमचो जबाब आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता म्हजो गुन्यांव खरोच आयज हांव वळखून घेता सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार ठेवता तुजें चुकलां सायबा तुकाच अपमान केला तुजे नोदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां आमचो जबाब आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता निर्मूल काळीज रचून घाल तूं होड्यांत म्हज्या धीर मन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका तुजो पवित आत्मो सायबा काडूं नाका आमचो जबाब आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं उदार मनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ पापयांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा तुजी चडशी पातकी परतून येतले सायबा आमचो जबाब आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता भागीवत पावलून कोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप बाबा भयणीनो आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उदेशी खूद देव तुमकां उलो मारता क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनोती करता देवाशी पोत्तून येयात जेजू कसलेच पातक नासले तरी ताचे सवे आमी देवाचें प्रमाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जायसो केलो आमी देवाचे सहकारी देखून तुमकां असो उलो मारता तुमी देवाची कृपा घेतल्या ती निर्फळ जावंक दिवं नाकात कित्याक देवान अशें सांगलां शुभ वेळार हांवें तुजो उलो आयकलो आनी तारुणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो पळयात शुभ वेळ तो होच तारुणाचो दीस तो होच सर्वेस्पराचें उतर शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया Wakani tuka Krista, raisasnik moimicia. Wakani tuka Krista, Amen. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात Wakani tuka Krista, raisasnik moimicia. Wakani tuka Krista, Amen. Sorwispo तुमचे सोवे आसूं Ani tumcha otmya sove asu. Mateva pormone शुवर्तमान Moima tuka somya. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे
चोतराय दोरात तुमच्यो बऱ्यो करुण्यो मनशां उजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात. नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुरतुरी वाजोय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशेंच करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, ताणें आपली मजुरी घेतली. पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय आनी गुप्ती केलेलें पडयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तूं मागणें करताय तेन्ना दोंग्या सारकें जावं नाकात. लोकांन आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्याच्या नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी कशी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, ताणें आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडान भितर वच आनी दार धांपल्या उपरांत तुवें गुप्ती आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर. आनी गुप्ती केलेलें पडयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करता तेन्ना दोंग्या भाशेन कोंतीचें रूप तुमी घेवं नये. आपूण उपास करता म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, ताणें आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बोगोर गुपीत आसलेल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धू. आनी गुप्ती केलेलें पडयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. सोम्याचें शुवर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. बोगाळ बाबडीनो, आयज सावन पवित्र सभा अखेरीत कुरपेचो काळ सुरू करता. 40 दीस आमकां दिता आमच्या जिविताची नोसोरणी करूंक. जेन्ना आमी पातोक आदारता, आमी देवा सोशिल्ले पयस वेता, आमचो संबंद देवाताय मोडटा. पूण अखेरीत काळ आमच्या जिविताचेर लक्ष घालपाचो काळ, आमचें जिवीत बदलपाचो काळ, देवाशी लागीं येवपाचो काळ. बोगाळ बाबडीनो, हे 40 दिसांक एक खेरीत अर्थ आसा. जेजून 40 दीस आनी 40 राती उपास आनी मागणें केलें. नोएन जेन्ना 40 दीस पावस सोडलो, आपल्या जिविताची बदलणी केली. मोइजेसान सिनाय दोंगरार 40 दीस आनी 40 राती सारले. देवान निनिवेच्या लोकांक फकत 40 दीस दिले जिवीत बदलपाक, आनी ह्या लोकांनी आपलें जिवीत बदललें. एलिशा प्रवाद्यान एक जेवण जेवून 40 दीस आनी 40 दीस आनी राती सारली. बोगाळ बाबडीनो, आमकांय हे 40 दीस दिल्ले आसात आमच्या जिविताचेर लक्ष घालूंक, जिवीत बदलूंक. बोगाळ बाबडीनो, जेन्ना भुरगीं जल्मतात आमी भुरग्याचे केंस कापतात कारण तांकां बरे केंस येवपाक. जेन्ना स्प्रिंग सिजन येता, झाडाची पानां पडटात आनी उपरांत तांकां नवीं पानां, नव्यो कोमऱ्यो फुट्टात. आमी जायते फावटी पळयता सोरोप आपली कात सोडटा. खेरीत भाशेन आमकांय आमचें पोरणें जिवीत सोडून नव्या जिविताची पावलां मारूंक
हो काळ किरीत भशेन आमकां आपयता. न्हय पातोक आदारून पूण जिवितान बरें करून बऱ्यो करण्यो आदारून. मोगाळ बाबडीनो, एक मनीस खंय आपल्याक वावर सोदतालो, काम सोदतालो आनी ह्या मनशाक खंय झाडां कातरपाचें काम मेळ्ळें. पयल्या दिसा खंय जायतीं झाडां कातरलीं, दुसऱ्या दिसा खंय उणी कातरलीं, तिसऱ्या दिसा खंय परतून उणी कातरलीं आनी खंय ब्रेस्तार आयलो. खंय ह्या पात्रांवान ताका सांगलें, तुजे पयशे घे आनी तूं वच. आनी हो मनीस म्हणूंक लागलो, खंय तुमी शुक्राराक पाग दितात न्हय, म्हाका तुमी ब्रेस्ताराक कित्याक पाग दिलो. आनी ह्या मनशान ह्या पात्रांवान म्हणलें, खंय हांव तुका ह्या कामा वेलो काडटा. आनी हो मनीस म्हणूंक लागलो, हांव जायते तोजवितेन बरें हार्ड वर्क घालून म्हजो वावर करता, तूं म्हाका कित्याक काडटाय. आनी ह्या पात्रांवान ताका विचारलें, खंय डीड यू शार्पन युअर एक्स, तुवें तुजी कुराड पाजल्या. मोगाळ बाबडीनो, होच प्रश्न देव आमकां विचारताय. तुवें तुज्या जिविताचेर लक्ष घातलां, तूं कसलें जिवीत जियेताय, तूं कितें करताय, तूं खंय पावलाय. मोगाळ बाबडीनो, जायते फावटी आमी परतून परतून तेंच पातोक आदारता, परतून परतून त्याच पातकाच्या रेब्यान पडटा आनी पातकांत बुडून आसता. जिवितान परतून भायर सरूंक, ह्या पातकांतली भायर सरून जिविताची पावलां मारूंक हो काळ आमकां आपयता. आयच्या पयल्या वाचपान जोयल प्रवाद्याचें पुस्तक आमकां जुदाच्या लोकांची खबर आयकल्या. जुदाक खंय एक दुकोळ पडलो, जेवण ना, उदक ना, लोक मरून वेतालो, झाडां तांचे शेतां भाटां मरून वेतालीं. आनी कित्याक गाय, ह्या लोकांनी पातोक आदारलें, ताका लागून तांचेर कास पडली. आनी ताका लागून जोयल प्रवादी म्हणटा, देवाशी परतून येयात. तुमचे आंगोस्त्रां न्हय पूण तुमची काळजां पिजात. आनी काळजां पिजप म्हणल्यार द कन्वर्शन ऑफ युअर हार्ट, तुमच्या काळजाची बदलणी, तुमच्या जिविताची बदलणी. तुमी पातोक आदारला, तुमी देवाशी पयस गेल्लीं आसात, परतून देवाशी येयात. आनी कितें भाशेन तांकां उलो मारता, देवाशी परतून येवन तुमी नवीं मनशां जायात. आनी परतून दुसरें वाचप आमकां तशेंच म्हणटा, देवाशी वेंगेंत येयात. भाग्यवंत पावलो कोरिंतकारान बरयता, कोरिंत वॉज अ बीग पोर्ट टावन सिटी, व्हडलें शार तें. जायतो लोक येतालो, जायतो वेपार धंदो चलतालो, पूण थंयसर जायते वायटूय चलतालें. आनी लोक वायट आदारून, कुडीची पातकां आदारून देवा सोशिल्लो पयस गेल्लो. ताका लागून भाग्यवंत पावलो म्हणटा, देवाचे वेंगेन परतून येयात. तुमी देवाचे वेंगेंतली भायर सरलेलीं आसात, तुमी पयस गेल्लीं आसात, देवाशी परतून येयात. आनी हो प्राचीत काळ सारपाक आयच्या शिव वर्तमानांत आमकां एकेरीच भाशेन 3 इगोज सुवातेर हातियारां दिल्लीं आसात. पयले सुवातेर धर्मदान, आर्म्स गिवींग, दुसऱ्याक आदार दिवप. आमी आमकांच विचार करुया, जेन्ना आमी दुसऱ्याक आदार दिता कशे तरेन दिता गाय. दुसऱ्याक दाखोवपाक दिता, जेन्ना आमी इगोर्जेन दिता आमचें नांव वाचपाक म्हूण दिता, आमच्या नांवाची तुतुरी करूंक दिता. मादर तेरेसा म्हणटाली, गिव टील इट पिंचीस यू. तुका चिमटो येसर तूं दुसऱ्याक दी. वेन वी शेअर द जॉय इज डबल्ड. जेन्ना आमी दुसऱ्याक दिता आमची खुशालकाय दोबरात जाता. आनी जेजू म्हणटा, जो तुजो उजवा हात दिता तुज्या दाव्या हाताक गोमून आई. तूं गुप्तीन दी. देवान आमकां जायतें फावो केल्लें आसा. गरिबांक, कोण नासलेल्यांक, गरजेवंतांक आदार दिवया. न्हय दुसऱ्यांक दाखोवंक, पूण देवा मुखार आमी व्हड मनशां जातलीं. दुसरी तो वस्त म्हणटा, मागणें करता. आमी कशे तरेन मागणें करता गाय. आमी फकत उतरांचो बडबड करता गाय. आमी दुसऱ्याक दाखोवन करता गाय. आमी गरजेंत भाग्यवंत म्हूण दाखयता गाय आनी भायर दुसऱ्यांची वीच येता गाय. मोगाळ बाबडीनो, जेजू म्हणटा, जेन्ना तूं मागणें करताय, तुज्या गुप्ती कुडा वच आनी मागणें कर. स्वर्गार आसतो बाप पडयता, तुका मजुरी मेळटली. मोगाळ बाबडीनो, न्हय फकत आमची कुटुंबीक मागणी, तेर्स मिसान वांटो घेवप, रेतीरान वांटो घेवप,
तीच न्हय पूण आमचे खासगी मागणे यो पर्सनल प्रेयर यू एंड योर गॉड आमी कितलो वेळ सारता गाय आमी हेर वस्तूंक जाय तो वेळ दिता पूण हांव आनी म्हजो देव कितलो वेळ सारता गाय खासगी मागण्यांक आमी जाय तो वेळ दिवया आनी तिसरें जो म्हणटा उपास करप आदल्या काळार जेवणाचो उपास करतालीं आनी जेवणाचो उपास करून तुजें ध्यान मन देवाचेर दवरतालीं पूण आयज आमी म्हणटा उपास करून जें तूं कितें सेव करताय तें गरिबांक दी गरजेवंतांक आदार कर उपास कित्याचो तुज्या वायट उतरांचो उपास वायट चिंतनाचो वायट करण्याचो फास्ट फ्रॉम एंगर रागाचो उपास फास्ट फ्रॉम प्रायड गोरव पयस कर कामसारपण पयस कर नाटकाय पयस कर असले आमी उपास करुया तर मोगाळ भावडेनो ह्या काळान आमी भितर सरतना आमचें जिवीत बदलूंक नवी मनशां जावूंक कितें भाशेन देवाशी लागीं येवंक आमकां ह्या मिसांत कृपा आनी बोड मागुया उबी रावया मोगाच्या बाबा भयणीनो प्राचित करून आमचें जिवीत बदलूंक आमकां कशी आसा म्हूण दाखोवंक आमी आतां माथ्यार गोबोर घालूंक वेता ह्या गोबराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण देवा बापा लागीं नम्रतायेन मागुया सर्वेस्परा देवा कालती जाल्ल्यांक तूं तुजी मोवाडाय दाखयताय आनी पातोक रडून प्राचित केल्लें पळोवन तूं संतोश भरीत जाताय तुज्या दोळ्याडायेन आमच्या मागण्यांक कान दी हो गोबोर घेतल्या तुज्या सेवकांचेर कोणवाडायेन तुजे कृपेचो आशिर्वाद घाल आनी प्राचीत काळाची दडवण शेवट पर्यंत पाडूंक नितळ काळजा मनाची जावून तुज्या पुताचो पास्काचो गोठ समोरमूक आमकां पावय क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. आमी गायन घेवया I-32 पेज 136. तुझी पवित्रता सूर्यावरी फांता तोरी हांवें तुका ओगमान केलो देवा बोगोस म्हाका सायबा तुझी उत्तम तोराय मोळपा पोरोस उंचली तोरी हांवें तुका ओगमान केलो देवा बोगोस म्हाका सायबा तुझी ओमीद पदवी मोडालारा सारकी तोरी हांवें तुका ओगमान केलो देवा बोगोस म्हाका सायबा तुझी
सासना जोडतो उजो तोरी हांवें तुका ओगमान केलो देवा बोगोस म्हाका सायबा तुझी पवित्रताय म्हाका फावो केली तोरी हांवें तुका ओगमान केलो देवा बोगोस म्हाका सायबा तुझ्या सासनी मोगान म्हाका तुवें गोयताय तोरी हांवें तुका ओगमान केलो देवा बोगोस म्हाका सायबा तुझी पवित्रताय सूर्या वोरी फांगता तोरी हांवें तुका ओगमान केलो देवा बोगोस म्हाका सायबा तुझी उत्तम तोराय मोळपा पोरोस उंचली तोरी हांवें तुका ओगमान केलो देवा बोगोस म्हाका सायबा तुझी अमीत पदवी मोडालारा सारकी तोरी हांवें तुका ओगमान केलो देवा बोगोस म्हाका सायबा तुझी ओरून सणवाय तावनासलोलो सागोर तोरी हांवें तुका ओगमान केलो देवा बोगोस म्हाका सायबा तुजो ओप्रीत मोग सासनाक जोडतो उजो तोरी हांवें तुका ओगमान केलो देवा बोगोस म्हाका सायबा. उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडारांनी आपल्या खासगी मागण्यांतल्यान देवाचे आसने अणभवून आनीक ते आपले पोरचेक वांटून दिवंक आनीक हे वरवीं पोरचेक देवाशी हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया.
आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमी सोमेस्तांनी न्हय जेवणाचो पुनोदीक करून आमच्या वायट उतरांचो वायट चिंतनाचो उपास करून आनी हे उद्देशी आमच्या जिवितान नवसरणी हाडूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. सदानाच्या संस्कारा वरवीं देवाचे बोगसणे घेवन एकामेका लागीं बोगसणे मागून आनी बोगसणे दिवन आमकां दये मोयेची मनशां कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. भू मोगाळ बापा, दोयेनी आमची मागणी आयकून घे. आमचें जिवीत बदलूंक देवाची परतून येवंक तूंच आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया C22 पेज 37. भाव भयणीचो राग दवरनासाय, ही बेटोनी नाबाक तुका. हांगाच दवर तुजी दाना, पयली शांती करूंक तूं वच. माफी मागता शांती दिता देवाक पेल्याक मोगान विगो. मोजी वोपणी करूंक येता. माफी मागता शांती दिता देवाक पेल्याक मोगान विगो. मोजी वोपणी करूंक येता. भावाचो मोग जोडना काळसान, देवाचो मोग कसो आसो. बापा मुखार मोगा विरेत, तुजे भांगार जाता चिकोल. माफी मागता शांती दिता देवाक पेल्याक मोगान विगो. मोजी वोपणी करूंक येता. माफी मागता शांती दिता देवाक पेल्याक मोगान विगो. मोजी वोपणी करूंक येता. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदबाक सर्वेस्पोर मानून. सर्वेस्वरा, प्राचीत काळाचे सुरवेक व योद्न आमी तुका दोबाशान समर्पितांव. प्राचिताचे आनी प्रिती मोगाच्या कुरण्यांनी आमच्यो संवसारी वंदावणी दोमावूंक आमकां बोड आनी आदार दी म्हूण आनी अशें पातकांतली नितळ जावन भोक्तीपणी तुज्या पुताचे कोश्ट मरोन समोरुंक आमकां फावो कर. तूं जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या ससना. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. तुमची काळजां उबाराव. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. उय अशी आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर खाडी आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नित्यचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दडवण दितना ओगुणाचें तूं बोड मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय आनी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सुगूण वाडयताय आनी ताचें इनाम दिताय. ताचे उदेशी देवदूत तुका तुजी मोहीम वाखाणटा, बोलवून तुका नमस्कार करतात. शक्त्यो कडकडटात. स्वर्ग आनी सर्गीच्यो पदव्यो आनी भोक्तीवंत सेराफी
संतोशान सांगाती आराधन करतात. तांचे बरोबर आमचे ताळे मिळवून खालतीकायेन आमी तुशी स्तुती गायताव. Povit, 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 dolbaraco, sorvis, sportiu, sorgani sonsa, bolia tuja vojbova, Hosanna un sorgi, sorgi, sorvis poracinavi, etato Subagi Hosanna un sorgi, sorgi. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सोर देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. कोश्ट मरण सुसूंक आप खोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तीच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक करारचें रगत. पातकांचें भक्षणें मेलशाक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. संसाराच्या सोडवंडारा तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन पोहणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली, आमची काकूत को. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी चळवळीची खाल्स भेटयताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासताव. क्रिस्ताचे कुडीन रोगतान वांटो घेतल्याक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी अशें लियो आमच्या भागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गुवणी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गुवणी बापा आनी सगळे संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान ओतरून गेल्यांत ते सगळे आमच्या भावा भयणाचो उगडास कर आनी तुजी काकलोतीन अंतरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामोडाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागताव. अशें भागयोन आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, भागयोन सुजे तिचो पोती, भागयोन धर्मृता आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाताक आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस
आनी आमकां ताळले पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बरोवशान ओतरेकतल्याक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सचनाची आसा सोमिया जेजू क्रिस्तान तुज्या दोन मृतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावात्याचे दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ तूं तो जियेतान राजभर चलयता शासनाच्या ससना सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेली संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शेली संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शेली संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळी जेवणा पयल्यान सगळी आमी सुभागी सोमिया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली The Holy Communion is reserved only for those who are baptized in the Catholic Church and for those who remain in communion with the Catholic Church. If any non-Catholics are present, or persons of other faith, or persons who do not believe in God, please do not come forward with your open palms to receive the sacred body of Christ. कोमयांच्या वेळार आमी गायन घेवया D13 पेज 54. जेजू बोळ्या गवल्या जेजू स्वाती बोल्या सुरगीतांतून देवलोय सोदूंक म्हाका आयलोय जेजू बोळ्या गवल्या जेजू स्वादी बोल्या सुरगीतांतून देवलोय सोदूंक म्हाका आयलोय पडले हांव ती शेली तुका चुकोन गेली तुझे ताय व्हर म्हाका पयसोरूंक सोड नाका पडले हांव ती शेली तुका चुकोन गेली तुझे ताय व्हर म्हाका पयसोरूंक सोड नाका जेजू स्वादी मोगा सांडलो हांवे तुका एमकोंडा वाट दवरली पिसाय वोडादाली जेजू स्वादी मोगा सांडलो हांवे तुका एमकोंडा वाट दवरली पिसाय वोडादाली
गायांत म्हाका लिपोय नानून पोवीर रोगदान दोफोर सौदांच काळसा पाटी म्हाका आपोय गायांत म्हाका लिपोय नानून पोवीर रोगदान दोफोर सौदांच काळसा Jesus sundora bodulo portara Suryavon por soli mova von soruchi Jesus sundora bodulo portara Suryavon por soli mova von soruchi. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमी घेतल्या त्या संस्काराचें आमकां बळ मेळूं अशें प्राचीत काळाचे आमचे उपास तुका मानूं आनी ताचे वरवीं आमकां पिकोवणेची जोर फावो जावं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. उपकार करून बसात. आज उपासाचो दीस आनी मांस खावंक जायना ह्यो दोन वस्तू आहात. उपास कोणाक लागता? जांकां 18 वर्सां जाल्यान तांकां आनी 60 वर्सां पासून तांकां उपास लागता. 18 ते 60. मांस खावंक जायना कोणाक लागता? जांकां 14 वर्सां भरल्यान तांकां तावन मरो पर्यंत मांस खावंक जायना. ह्यो आयचो गोबराचो बुधवार आनी निमाणो शुक्रार दोनूच फावट वर्साक पवित्र सभेन हे उपास दवरल्यात. शुक्राराक आमच्यान मांस खावंक जायना. तुमची शुक्राराची मिसां जाता तेन्ना नॉन वॅज दिवचें. म्हयन्याची मिसां वर्साची नॉन वॅज शुक्राराचें हें तुमी नकोत. आमी सदांच पाद्री शुक्राराचें मांस खायना आख्खें वर्सभर. हो आमचे दिवोसिसीचो कायदो. आतां हें गरजेचें कित्याक? आतां भुरग्यांक तें लागना. 14 वर्सां जाल्या उपरांत SCC आहा तांकां लागतलें तें मांस खावंक जायना. उरल्यान मागीर कॉलेज करतात. पूण तांकां संवय करची तुमी. आतां तरी तुमी संवय करिनात ती मागीर केन्नाच करची. म्हाका लागना म्हणटली. ते दीसभर च्युईंग गम खातात. हे काळान पासून ताणें तें करूं येता आनी मागीर तें कितें खावपाचें सोडलां ते पयशे एकठांय जावन हांवें आमच्या लिली बुलेटिनांचेर एडिटोरियल घातलां. ह्या वर्साक आमच्या इगर्जेन कसले फांडांची गरज आहा, खंयच्या कपेलांनी रिपेर जातात, खंयची नवीन कपेलांक बांदतात, तुय दियात ते तुमचे कित्याकूय बरेपणांक वचूंक जाय. खंय बिस्ते ना आमी सेव केले आनी आमी हायले तशें न्हू. उणें कोत्ता ते एकठांय कोत्ता ते खंयच्याय गरजेच्या कामांक वचूंक जाय. बेश्टे हांवें साल्वार केले तशें ना. सो हें तुमी तुमच्या भुरग्यांकूय शिकयतल्यात म्हूण रावता. मागीर ह्या आख्ख्या कोरेजमांत कोण पळय कुर्साची वाट कोत्ता वो कुर्साचे वाटेन वांटो घेता जावं इगर्जेंत प्रायवेट कोत्ता जाल्यार एक कुर्सा सुशी वचून करूंक जाय. पब्लीक सगळीं बराबर कोत्ता जाल्यार वचपाची गरज ना. आमी रावता थंयसरूच अशें पवित्र सभा सांगता. प्रायवेट कोत्ता जाल्यार एक स्टेशनां कडेन वचूंक जाय. पब्लीक पाद्री आहात आनी लोक कोत्ता तेन्ना तुंय आहल्यार पुरो.
आतां इगोजेचे भायर कोत्ता तेन्ना एक एक खुर्साचीं वचूंक जाय, तुमच्या कॉपेलांनी कोत्ता तेन्ना एक एक खुर्साचीं. हे भाशेन ताका इंडुलजन्स, पुराय इंडुलजन्स आहा. आनी इंडुलजन्स तें आख्ख्या कोरेजमांक लागता. तें करूंक 4 कंडिशन आहा. पयलें, कुमसाराचो साक्रामेंत तुमी घेवंक जाय, कुरपेंत आसूंक जाय. दुसरें, कुमिन्यांचो साक्रामेंत. तिसरें, पाप साहेबाचें इंतेसांव पासत मागप. आनी चवथें, महापातक पयस करूंक वावरप. ह्यो 4 कंडिशनां केली इंडुलजन्स प्लेनार, पुराय इंडुलजन्स मेळटा. न्हू जाल्यार अर्दें कुटें मेळटा इंडुलजन्स, हाफ, what we call partial. There is full plenary indulgence, plenus in fullness, and partial indulgence. इंडल्जन्स म्हळ्यार तुमकां सांगता हांव पतून उगडास केल्यार बरो. हांवें मापातो केलां तें बोगसोता म्हाका कुमसारान, पूण ताची कास्त उरता. आनी ती कास्त उरल्या देखून पुर्गोतोरीन तुवें सोसूंक जाय. पूण इंडुलजन्स केलें, देव ती कास्त चिरून उडयता, काडटा तुजी. मेलो म्हणटच सोमतेच स्वर्गार वेता. हे भाशेन इगोज मातेची शिकवण आहा. ही शिकवण आमी समजून घेवंक जाय. सो पुराय आख्खो तुका स्वर्गार गेलो. ओद्दें कृतें इंडुलजन्स म्हळ्यार ओद्दें कास तुका पुर्गोतोरींत उत्तली, तुवें तें सारकें करूंक नाय जाल्यार. हे भाशेन फादर हायसीन कुमसुंदरींत आहा. कोणाक कुमसार करूंक जाय जाल्यार तुमी थंय वचून जावचें. आज दनपारां 3 वाजता आमी इगोर्जे कडेन तावन ही पिराचिताची वाट सुरू जातली. वॉकिंग पिलग्रिमेज वयर आमच्या दोंगर मार्गाशी. तुमी तुमच्या वाड्यांनी तुमी भायर सरात. तुमी कितल्यांक भायर सरून कितल्यांक पावतलीं ते वाटेन आतां ओ इग्रेज वाडो, आफ्रामेंत, केरें वाडी हांगातून भायर सरतलीं. उरलेल्यांनी आपआपल्या कोप्या लागीं टायम कॅल्कुलेट करून ती 3:30 कुर्साची वाट सुरू जातली. आनी ती जाल्या उपरांत वयर मिसाची भेट आसतली. हे भाशेन आमची मांडावळ आहा. सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून या जेदूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक आमी गायन घेवया F15 पेज 92. मोजो पाटलाव करून तुझी कौशी जाल्या, तुजो कुरी सुबार चोलये मोशी पाटल्या, तुजो कुरी सुबार चोलये मोशी पाटल्या. आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोकोरता, आपलो जीव खोऱ्यांनी तो सासना कोगडायता. मोजो पाटलाव करून तुजी खोशी जाल्या, तुजो कुरी सुबार चोलये मोशी पाटल्या, तुजो कुरी सुबार चोलये मोशी पाटल्या.